नमस्ते। पुरे ग्रामे गृहे कुट्यां बालो वृद्धो युवापि वा करोतु संस्कृताभ्यासं प्राप्नोतु ज्ञानसंपदम्. हळ्ळींत जावन अशें पुरो, दिल्लींत जावन अशें पुरो, जीवनाचे नाना स्तराचे आश्रमांत सुतसल जन जावन अशें पुरो, आबाल वृद्ध जावन घेवन सगळ्यांनी संस्कृत शिकुका, संस्कृताचे अभ्यास करका आनी तांतूल कसं ज्ञान आसा वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद हांतूतले सर्वय ज्ञान जनपदांनी उपयोग करका म्हूण सांगून हें आमकां सुभाषित दाखोवन दिता. आयच्या काळाक आमकां आमगेले वेद पुराण शास्त्रांतू मस्त सकड ज्ञान आसा म्हणजे निदर्शन आमकां मेळटा गेलां. संस्कृत एक मृत भाषा न्हय, तें एक जनजनित भाषा जावन आमगेले देशांतू प्राकांतूय आशिल्लें आत्ताय अशें साध्य आसा. तशें देखून संभाषण रुपा समेत संस्कृत उपयोग सुद्दां जाले एक भास ती आमकां जावका म्हूण सांगून हे मुखांतर हांवें एक कळकळीची विनंती करून येता.